महाराष्ट्राच्या दोडामार्ग तालुक्यांतल्या फुकेरी धरण प्रकल्पाविशीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडेन दाद मागतले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. महाराष्ट्र सरकारान सिंधुदुर्गांतल्यान फुकेरी गांवांत धरण बांदपाक घेतला. धरणाचें काम झुजा पावड्यार चालू आसा. ह्या धरणाक लागून पेडणे तालुक्याचेर हावळ येवपाक शकता. कित्याक तर पेडणेची उदकाची गरज भोगोवपाक कळ्ळे न्हंय ह्या वाठारांतल्यान येता. हें धरण जालें जाल्यार कळ्ळे न्हंयेक धोको निर्माण जातलो. खडशी न्हंयेचेर येवपी बांदाऱ्याक लागून गोंय सरकारान ह्यान आदींच महाराष्ट्र सरकारा कडेन भंय उक्तायला. पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकारान फुकेरी गांवांत वचून धरणाचें काम चालू आसल्याचे सुवातेची पळोवणी केली. पळोवयात ताचें म्हणणें. खरें म्हणजे महाराष्ट्र सरकारान फुकेरी घाटमाथ्याचेर जे धरण बांदपाचें चिंतला ते चुकीचो निर्णय आसा. कारण एखाद्या पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र जे आसा त्या वाठारान अशा प्रकारचो धरण प्रकल्प उबारताले जाल्यार त्याच्या खातीर केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल खात्याची परवानगी घेवप गरजेचें आसा. महाराष्ट्र सरकारान अशा प्रकारची परवानगी न घेता थंयचे जंगल जे आसा थंयचो विध्वंस केल्लो आसा आणि त्याच्या खातीर फॉरेस्ट क्लिअरन्स जो आसा ते तांकां मेळ्ळेले ना आणि त्याच्या खातीर तेंच्यांनी खोटारडी म्हायती दिवन हांगासर प्रकल्प जो आसा तो उबारपाचे काम जे आसा ते नेटान सुरू केल्ले आसा. गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान ह्या संदर्भान जो निर्णय घेतलेलो आसा तो योग्य आसा. कारण केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाक जर ह्या संदर्भात रितर कळयले जाल्यार ते ह्या गजालीन लक्ष घालताले. कारण एखाद्या वाठारान प्रकल्प करपाचो आसता तेन्ना त्याच्या खातीर निश्चितपणान वेगवेगळे फॉरेस्ट क्लिअरन्स जे आसा किंवा एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स आसा हे घेवप गरजेचे आसा. 2011 डॉक्टर माधव गाडगीळ कमिटीन हो सगळो वाठार जो आसा तो पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्र म्हणून सांगलेलो आसा आणि त्याच्या उपरांत मुंबई उच्च न्यायालयान जी याचिका सुनावणी येयल्लेली त्यानुसार न्यायालयान सावंतवाडी आणि दोडामार्ग परिसरातलो जो वन्यजीव चो अधिवास असलेलो आणि त्यांचे एकंदर हालचाल असलेलो जो पट्टो आसा त्या पट्ट्याचे संरक्षण करपा खातीर राज्य आणि केंद्र सरकाराक सांगलाले. पूण अशें आसतना ह्या परिसरातले मोठ्या प्रमाणात जंगल जे आसा ते तोडून हो प्रकल्प जो आसा तो फुडें रेटपाचें काम जे आसा ते नेटान सुरू आसा. जेन्ना एखादी न्हंय दुसऱ्या राज्यान वयता ती आंतरराज्य असता तेन्ना दुसऱ्या राज्याचेर त्याचो कितलो परिणाम जाता त्याच्या खातीर उलोवणी करपाची असता. ती सुद्धा उलोवणी न करता महाराष्ट्रान सध्या हे सगळे प्रकार जे आसा ते चलयल्ले आसा आणि तेतूंतल्यान लोकशाही मूल्यांचे उल्लंघन तेंच्यांनी केल्ले आसा.